हय हांवें कालूच हांव तेंच सांगपाक सोदतालो तुमकां. कारण हांव तो मान्युएल हो रिपोर्टर आसा. एक कुर्का हे विलेजीन तो काल गेल्लो आनीक हांवें तेजो विडियो पळयतालो म्हणजे आमच्या आमदाराचो गिरीश बोरकाराचो. कित्याक तो म्हाजेर एलिगेशन करता. कुर्का ह्या विलेजीन आमचे आरकार एक तो ताणें एक रस्तो इनॉग्रेशन केलो. अजून इनॉग्रेशन ना तो सुरवात केल्या फावंडेशन इस्टोन तो इनॉग्रेशन म्हणटा ताचे कितें मिस्टेक जाता तें सांगपाची गरज ना. जो 5 लाखांचो टेंडर आसलो जे हांव आमदार आसतना हो प्रोसेस केल्लो आनी हांवेंच हो प्रोसेस सुरवात केल्लो. जेन्ना हांव आमदार आसतना एस्टिमेट केल्लो 5 लाखांचो. आनी जो आमचो हँडिकॅप्ड एक भुरगो आसा तो कुट्टीकार तो पंचायती कडेन एप्रोच जाल्लो. म्हाकाय ताणें सांगलें बाबा हो एक रस्तो आपणाक करपाक जाय. आनी तेन्ना आमचे डिपार्टमेंटाक NOC लागता. विदावट NOC कोणूच कन्स्ट्रक्शन रोड करूंक सोदना. पंचायतूय करूंक सोदना वो आनी डिपार्टमेंटाचे PWDचेय करूंक सोदना. तेन्ना ते कडेन NOC नासली. तेन्ना तो म्हाका कडेन सांगूंक लागलो. म्हाजो एक स्टाफ आसलो TA आसलो आनंद वेल्लेकार हो प्रोसेस सगळो तो पळयतालो. हांवें पंचायतीक सांगून कुर्का बांबोली पंचायतीक सांगून तांकां अंडरटेकींग दिवपाक लायली. पंचायतीक अंडरटेकींग घेवन आमी हो सुरवात केल्लो. ताजो प्रोसेस केल्लो. अरावंड 5 lakhs आमी ताजो गव्हर्मेंटाचो एप्रुवल घेतलो. हांव आसतना एप्रुवल घेतलो तेन्ना म्हाजी कोड ऑफ कंडक्ट लागलो आनी तेन्ना उरलें हें काम. तेन्ना आतां तेणें केलें. हांव तेजेर कांय म्हणना. तेणें केलां तें इट इज अ ऑन गोईंग प्रोसेस. पूण हांवें तेजें काम आडावंक ना आनी केन्नाच हांव आडावपाकूय ना. कित्याक हांवेंच हेजो पंचायतीचो अंडरटेकींग घेवन हांवें काम केल्लें. नाजाल्यार तुमी ते कडेन विचारचें कुट्टीकारा कडेन विचारचें. पंचायतीन सरपंचान दिवपाक सोदना जाल्यार हांवें ताका सांगलें सरपंचाक सांगलें बाबा तुमी अंडरटेकींग घेयात आनी कितेंय प्रॉब्लेम आसत जाल्यार पंचायत पळयतली. कोणूच तर दिना कोणाचेर तर NOC मेळना. एक आसा पंचायतीक अंडरटेकींग घेवपाक खंयचेय पंचायतीक. मागीर त्या पंचायतीचें कितेंय प्रॉब्लेम जाल्यार ती पंचायत पळयतली. कितेंय कोणी भाडकार येयलो आनी कितें येयलो तेन्ना. पूण आमी घेतली. सरपंच आसतना सरपंच आमचे वेरोधी जेन्ना सरपंच आसले डिसोजा ताका हांवें सांगून ही ताका अंडरटेकींग दिली. तो आतां जाय तें सांगता. हांव ताका एकूच सांगूंक सोदतां विरेश बोरकाराक आमचो आमदार. हांव ताका बरे भशेन उलयतां बरे भशेन जापयतां. पूण म्हाका चोयताच न्हू तो म्हाका चोयताच ताका कितें जाता जावं तो एक सायकॅट्रीक कसो जाता वो पिसो जाता म्हूण म्हाका समजना. कित्याक हांव सांगपाक सोदतां जेन्ना कोणूय खंयचेय प्रोग्राम जेन्ना आसतात केन्नाय प्रोग्राम आमचे कॉन्स्टिट्युन्सीन जावं टेंपल कमिटी वो चर्च कमिटी वो फुटबॉल कमिटी कोणूय तरी प्रोग्राम ते करता तेन्ना म्हाकाय आपयता तेकाय आपयता. आमी कांय म्हणना. आमकांय आपयलें तेकाय आपयलें हांकां कांय ना. आमकां आपयलें म्हणटच पयलो उलोवपाक एज ए प्रोटोकॉल तो MLA म्हणटच तो लास्ट उलयता. पयलो आमकां उलोवपाक ते चान्स दितात. आमी उलयले म्हणटच आमी काय बरें ताका एड्रेस करतात. हो आमचो आमदार बिरेश बोरकार चीफ गेस्ट आसा अशें आमी एड्रेस करतात. अशें आरे ताका हें दिसना हांव आसतना तो एड्रेस करपाक आमकां आनी एड्रेस करना. आमी ताका काय बरें एड्रेस करता. हो आमचो आमदार चीफ गेस्ट ते फंक्शनाक आसा तो ताका आनी तें एड्रेस करपाक हो चीफ गेस्ट म्हाजें नांव काडना तो काडना दुसऱ्याचेंय नांव काडना आसतना दवरता कोण आनी आसाय ते लागून. अशें हांव ताका एक तो सायकॅट्री आनी खंयीय तो प्रोग्राम वचत हांव ताका दिश्टी पडलो जाल्यार ताका कितें जाता तें म्हाकाच खबर ना. म्हाका तें पडलेलें ना. हांव तें पॉलिटिक्स घेवन हांव बसोना. म्हाका दुस्मान म्हणटा तो कोण ना. तुमी केन्नाय म्हाजें पळोवचें म्हाजे कॉन्स्टिट्युन्सीक म्हाका एनिमी म्हणटा तो ना. म्हाका सगळे कोणूय एनिमी आसल्यार हांव तेजे खांदार हात घालता. ते बरे भाशेन उलयता. चर्चील जेन्ना म्हणटा नो पॉलिटिक्सान नो एनिमीज नो फ्रेंड्स ते भाशेन म्हाकाय एनिमीज नाच. हांव कोणाकूय तुमी केन्नाय म्हाका पळोवचो खंयचोय म्हाजेर कितलोय एनिमी आसलो कितलोय दुस्मान आसलो कितलेंय वायट म्हाजेर केलें जाल्यार हांव ताका पयलो वचोन नेवपी. हांव ताका पयलो वचोन ताका खांदार हात घालपी आनी ताका वचोन पयलो उलोवपी ते कडेन. आनी ताका दिसता हांव तेणें म्हणलां हांव मिनिस्टरांच्या फुड्या वचोन एक वर तो बंद आपणाची कामां बंद करता म्हूण.
खंयच्याय मिनिस्टरान आमकां ताका सांगचें वा हांव केन्नाच तर मिनिस्टरा फुडें गेलां काम बंद करपाक हांव ताका कडेन चॅलेंज करतां. केन्नाय तरी हांवें इंजिनियराक सांगलां, खंयचेय इंजिनियर, आतां इंजिनियर तेजे बरे मागपी जावं PWचे जे इंजिनियर आसात रोड्साचे, जावं JE पिटेर आसा, जावं ED आसा, तेणे डायरेक्ट विचारचें. हांवें केन्नाच तरी तांकां सांगलां एक बाबा तेणें फायल एस्टिमेट केल्ली वो कितें प्रोग्रेस केल्लो फुडें केल्लो जाल्यार हांवें आडायला जाल्यार सांगचें. हांव ताका कडेन चॅलेंज करतां. खंयच्याय तेणें विचारचें, वो मिनिस्टरा कडेन विचारचें, वॉटर सप्लाया कडेन विचारचें. जे वॉटर सप्लायचे इंजिनियर आसात, पार्सेकार आसा, JE आमचो आनी एकलो नीव गावडे म्हणून येयला, सुनील गावडे येयलो आसा, वो आनी JE उत्तम शेट आसा. केन्नाय विचारचें बाबा खंयच्याय वॉटर सप्लायाक हांवें फोन मारला वो तांकां सांगलां जे विरेश बोरकार जें कितें काम सांगता तें हांवें आडावपाक जाय म्हूण हांवें सांगलां म्हूण. हो फोटींग नंबर 1 हांव ताका सांगता, अरे तुका कित्याक पडलां, हांव तुजें काम आडायतां. तुवें केन्ना म्हाका चोयलां खंयच्याय ऑफिसान वचोन? तूं म्हाका काल म्हणटा ते प्रेसाक सांगता तो हांव एक वर वचोन मिनिस्टराच्या फुड्यान बसतां आनी काम आडायता म्हूण. केन्ना काम आडायलां तें सांगचें. ताका हांव हें करतां, चॅलेंज करतां. खंयचेय तूं सायकॅट्रीक आसा वो कित्याक पिसो जाला जाल्यार हांव मिनिस्टराक सांगतां. मिनिस्टराक आमचो विस्वाजीत आसा हेल्थ मिनिस्टराक, तुका सायकॅट्रीन व्हरोन तिका मातशें हें करचें म्हूण, एक डॉक्टर बरो दिवचो म्हूण. कित्याक म्हाका म्हणपाचें येता, कित्याक म्हणपाचें कित्याक येता, हांव केन्नाच आडायना आनी केन्नाच आडावपाचोय ना. तूं तुजें काम करीत राव, तुजें काम करपाचें, तुजेंच काम. तूं आमदार, तूं कॉन्स्टिट्युन्सीचो आमदार, लोकांन तुका निवडून हाडलेलो आसा, तुवें काम करपाक जाय आनी आमी काम केन्नाच आडावपाकूय ना. हांव ताका आनी हांवें म्हाजे एस्टिमेट हांवें केलेले आसात, त्यात ऑन गोईंग प्रोजेक्ट्स तेणें करपाक जाय. आतां तुका एक 2-3 कामां सांगता. एक आमचे डिपार्टमेंटाचेर आमी बांदाचें हें केल्लें, एस्टिमेट केल्लें, 3 फायले केल्ले. जे आमचे व्हडले बांद आसात, कुरकाट आमचे नेवरा टू खाजनसी, आमची नेवरा टू डोंगरी टू कारांबोली, 3 फायले एस्टिमेट केलेले अरावंड 60 क्रोसांचे हांवें ते व्हडले बांद बांदपाचे जी शेतां बुडटात, शेतान उदक येता, ताका लागून व्हडले फायले केल्ले आसात. ऑलरेडी टेंडर जाल्ले आसले तेजे. तेणें आतां फुडें तेणें प्रोसेस पळोवपाक जाय. हो म्हणटा हांव वाडयतां, हेजे प्रोसेस पळोवपाक हांव वाडयतां. ताका तुमी विचारात, हे फोटिंगाक विचारात आमदाराक विरेश बोरकाराक, जाय जाल्यार ताका वच दिंगा सायकॅट्रीक. हांव सांगता ताका, हांव केन्नाच, हांव आनीक पावट तुमकां लास्ट सांगता, हांव केन्नाच आडावपाक ना. तुमी म्हाका केन्नाय विचारचें बाबा तुवें ही खंयचीय जाल्यार फायल आडायल्या, केन्नाय तुमी म्हाका पळयला मिनिस्टरा कडेन वचोन हांव एक वर बस. तुमी प्रेसवाले सदांच आसतात. हांव केन्नाच हेज्या फुड्यान PWच्या मिनिस्टराच्या फुड्यान गेला, निलेश काब्रालाच्या फुड्यान वचोन सांगात ताका, विचारात केन्नाच हेजें एक तरी काम आडायलां. हांव केन्नाच आडावपाक ना. तें काम तुजें. जरी तर तुका कडेन काम जायना जाल्यार लोक म्हाज्या फुडें येता, सरपंच म्हाज्या फुडें येता आनी सांगता, सिल्वर बाबा हें मातशें आमचें काम आसा, तूं मातशें काम फुडें पळय. आतां आमचे नेवरा पंचायत घर, हांवें 5 कोटीचें नेवरा पंचायत घर बांदलेलें. आतां फाटीं आमी AC हॉल केल्ले आसा, 2 कोटी सुमार 1 crore 80 lakhs AC हांवें वगोडर हांवूच आसतना काम केल्लें. आतां काम जाल्लें आसा. सरपंच तेज्या फुडें वचना, इनॉग्रेशन करपाक म्हाज्या फुडें घेता, चीफ मिनिस्टराक आनी हेका सांग म्हूण. नाजाल्यार अरे तेजे कुरका पंचायत हेजे नेवरा पंचायत तेजी तो विलेजस थिंगचो, तेजे फुडें कित्याक वचना? आमच्या फुड्यान हांवें ह्या दिसांनी हांव चीफ मिनिस्टराक मेळोन, कित्याक ते बिजी आसले, चीफ मिनिस्टराक सांगून दवरलां, हेकाय आमी सांगून दवरलां तें इनॉग्रेशन करपाक जाय, ह्या दिसांनी करतले. आनीक आमचे कॉन्स्टिट्युन्सीक हांव आसतना कितले जॉबाक भुरगे लागल्यात. फाटीं म्हाजे 4 ते 5 PSI जाल्ले आसात आमच्या मतदारसंघात, 30 सुमार कॉन्स्टेबल जाले आसात. आतां हे दिसांनी हेच 5 दीस जाले PDN 100 इंजिनियर जॉयन जाल्ले आसात. 4 दीस जाले ना, तुमी विचारात. PDN मेन इंजिनियर्स जे असतात, टेक्निकल इंजिनियर्स 100 इंजिनियर जॉयन जाल्ले आसात आमचे कॉन्स्टिट्युन्सीचे. आनी कितले पुलिसेन जाल्ले आसात, आनीकूय कितल्या डिपार्टमेंटान लोकांक भुरग्यांक जॉब आमचे कॉन्स्टिट्युन्सीन मेवता. कितले जॉब्स आमचे आतां भुरगे सगळे कितें जॉबाक येतात. हांव सांगपाक सोदतां विरेश बोरकाराक, तूं कितें उलयता तें सांबाळून उलय.
तोंड सांबाळ तुजें. बेश्टें कितेंय तोंडाक येता, प्रेसाक उलयता, पब्लिसिटी करता, ती पब्लिसिटी करूं नाका. कितेंय उलोवपाक सोदनाका. पब्लिसिटी लोकांक दाखोवपाक सोदता, आख्खें गोंयभर, आख्खें देशभर, आख्खें संवसाराक दाखोवपाक सोदता. सिल्वेर फोटींग म्हूण, सिल्वेर असो तसो म्हूण, सिल्वेर आपणाचें काम आडायता, ओपोजिशनाचें काम, आपणाचें काम, हांवें केन्नाच काम आडावंक ना. सांगचें खंयच्या इंजिनियरान सांगचें. इंजिनियर ताका सांगतले बाबा हो सिल्वेर अशें आपल्याक सांगता, फोन मारून सांगता, हें पायपलायन घालूंक सोदता, हे आमचे रोड आडायता, सांगून म्हाका सांगून दी. हांव तुमकां थँक्यू म्हणटा, कित्याक तुमी इतलो टायम, तुमी वेळ आमकां हे जे प्रेसान दिल्ले आसात. कित्याक हांव केन्नाच उलयना, फाटीं एकूच फावट उलयलो असोच, हेजेर उलयलो, मनोजाचेर उलयलोलो. तेन्ना म्हाका तो 15,000 दिता म्हूण सांगलें. हांवें ताका 50,000 दीत सांगलें. अजून पासून म्हाजे जॉब. आतां फाटीं तुमी त्या कडेन विचारलें, केंजील बाब तुमी त्या कडेन विचारलें परत, अरे त्या सिल्वेरान तुका 15 ना, ते अजून आपणाचे अजून म्हणटा तो ऑफिसान, विरेश बोरकाराच्या ऑफिसान अजून जॉब आसा. अरे हांव हे कॉर्पोरेशनाक चेअरमॅन म्हणून म्हाका गव्हर्मेंटान अपॉयंट केल्लो आसा. BJP सरकारान म्हाका अपॉयंट केल्लो आसा. आमचे सुभाष फळदेसायन अपॉयंट केल्लो आसा म्हाका मिनिस्टरान. हांव थँक्यू तांकां म्हणटा. पार्टी प्रेसिडेंटाक सदानंद तानावडेक थँक्यू म्हणटा, कित्याक ताणें म्हाजेर विश्वास दवरलो आनी कॉर्पोरेशनाचो म्हाका चेअरमॅन केलो आसा. म्हाका कडेन हे कॉर्पोरेशनाक 5 जाण स्टाफ दिवपाक आसा म्हाका कडेन. ताका जाय जाल्यार हिंगा हांव स्टाफ म्हूण अपॉयंट करता. ताका जावं जाल्यार 5 जाण स्टाफ आसा, बरो पोस्ट ताका दिता. एसे PA म्हूण आसा, PAचो पोस्ट घ्या, म्हाज्या बरोबर यो, जाय जाल्यार मनोज बरोबर हिंगा पोस्ट दिता हांव. हे पण ना, हांवें ताका 50,000 दिता म्हूण सांगलेले आसात. अजून पासून म्हाका कडेन जॉब आसा. 50,000 हांव दिता ताका, ना न्हू. परत आपणाचे विरेश बोरकाराच्या ऑफिसान अजून 15,000 जॉब आसा. कितें उलयता, कितें उलयता, खंयच्याय गाडी चलयता तेन्ना गाडयेर कितें उलयता, चोयना तो गाडी चलयता तेन्ना असो तसो उलयता. कितें उलयता, कितें उलोवपाक रीत आसपाक जाय. थँक्यू तुमकां म्हणटा, आनी चड टायम घेयना. थँक्यू तुमकां प्रेसवाल्यांक. हे विरेश बोरकार आनी तुमी परत विचारात हे फोटिंगाक, परत आनी ह्या फोटिंगाक विचारात कितेंय जाल्यार. कित्याक हांवें एकूय तेजी फायल हाडूंक ना आनी हेज्या पळय केन्नाच फुडें हाडपाक ना. तो डिस्टर्ब हांव सांगता न्हू, हांव खूंय फंक्शनाक लागून वचो, खूंय प्रोग्रामाक वचो, ताका हांव तो दिसलो जाल्यार तो डिस्टर्ब जाता. आमी डिस्टर्ब जायना, हांव हांसत आहा. तुवें जाणात आमी आमच्या तोंड आसता, म्हाका दुस्मान म्हणटा ते कोणूच ना आनी म्हाका दुस्मान काय करपाची काय ना. तूं म्हाजेर कितलोय उलय, कितलो एगेन्स्ट जा, हांव तुका एक मागतलोच. म्हाका एनिमिटी म्हणटा ती नाकाच. कोणूय म्हाजेर एनिमिटी ना. नो फ्रेंड्स म्हणना तशें न्हू. ताका चान्न्याचो दुबाव, चोराक चान्न्याचो दुबाव तसो, तशें जाता ताका. दिश्टी पडलो जाल्यार ताका कितें जाता म्हूण कोण जाणा. चोर हांव म्हणना, आतां ताका दिसता आसतलें, हांव ताका दिसलो जाल्यार तो रोखडोच ताका कितें जाता म्हूण कांय समजना. ते पेंडींग वर्क्स तुवें सगळें सांगल्या न्हू, हय, तितून ताका फुडें व्हरपाक तूं हेल्प करपाक रेडी आहा? हांव हेल्प करता. अरे म्हाज्या बारान यो जाल्यार हांव हेल्प करता. तो म्हाजी हेल्प घेवपाक ना. ते हे इतले हांवें एस्टिमेट केल्ले आनीकूय आसात, आनीकूय जायते एस्टिमेट आसा. तेणें फायली वचोन तेणें फायली वचोन इंजिनियरांक हाडून डिस्कस केले. ना न्हू, हांवें जेन्ना कितले एस्टिमेट केल्ले PWDचे, वॉटर सप्लाय, रोड्स, WRD डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, जे डिपार्टमेंटाचे जे आमी फायले केल्ले प्रोसेस तेन्ना टेंडराक आसले, एक्सपेंडिचर सँक्शन घेतले. अरे तेणें फुडें पळोवपाक जाय. हांव तेका हाडयना, म्हाका हाडपाची हेंच ना. म्हाका कित्याक हाडपाक जाय, तेणें करपाक जाय. प्रोसेस तेणें ऑन गोईंग प्रोजेक्ट्स ते. दीस इज ऑन गोईंग. सरकार ऑन गोईंग म्हणटा ते भशेन. अरे काम तूं कितलेंय कर, काम तें काबारूच जायना. तुका ताकद आसपाक जाय. तुका फकत सिल्वेरूच दिसता फुडें. फकत खंय प्रेसाक वयता सिल्वर हाडयता म्हणटा, सिल्वर हाडयता. आपणाचें ओपोजिशन जो सिल्वर आसा तें हाडयता म्हणटा. आमी ताका हाडपाक सोदिना आनी हाडपाकूच ना. तुका भिता? हांव भिता म्हूण सांगना. म्हाका भिवपाची कोणाकूच भिवपाची कोणाचीच गरज ना. आमी कोणाकूच भिवना आनी आमचो सरकार BJP सरकार कोणाकूच भिवपाचोय ना. कोणाचें कितें काम आसत जाल्यार म्हाका कडेन काम जाता जाल्यार आमी काम करपाक सदांच फुडें आसतले.